गिरी महामार्ग 66 हॉटेल ग्रीन पार्क ते तार ब्रिज दरम्यान दर पावसाळ्यात वारंवार उदक साचता। या खातीर शुक्रारा PWD खात्याचे अभियंते, गिरी पंचायतीचे सरपंच तसेच कागाळ करपी थळावो कौशल पाटसेकर हांच्यांनी मेळून वाठाराची संयुक्त तपासणी केली। महामार्गाचे रुंदीकरण करताना नाले बंद जाल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्ल्याचे ह्या पळोवणेत स्पष्ट जाले। कांय झाकणां पुरायपणान आडखळिल्ल्यान उदक साचता अशें दिसून आयले। ह्या विशयाचेर येवपी ग्रामसभेत चर्चा जावन हाचेर बेगीनूच तोडगो काडटले म्हणून सरपंचाचें आश्वासन आसा। गिरी सो आणि आम्ही हांगा एक सायड इन्स्पेक्शन केलेले आमचे पंचायत थ्रू आणि नॅशनल हायवेच्या इंजिनियर थ्रू आम्ही हांगा सायड इन्स्पेक्शन केलेले। कारण आसलें की हांगा गिरी सद्दां वर्सा बुडटा पावसाक आणि इतले फ्लड जाता की हांगा लोकांक रावपाक मुश्कील जाता, गाडयो चलोवपाक मुश्कील जाता आणि आमी शेतकार आहा तांकां शेतां लावपाक मुश्कील जाता। सो आयज पंचायतीन आमकां सपोर्ट करून NH-17 कडल्यान NH-66 कडल्यान आमकां सायड इन्स्पेक्शन दवरलेलें हांगा आणि आमी हांगा दाखयलें की हांगासर 99% जे कलवर्ट्स आसा ते सगळे पुरयलेले आहा। म्हणजे कलवर्ट्सूच ना, पयलीं जेन्ना हायवे बांदलेली पळय तेन्ना हांगासर पायपां आसलेलीं आणि ते पायपांसून उदीक ह्या वटेनसून त्या वटेन वयतालें आणि त्या वटेनसून मागीर ते तारीर जी आमची न्हंय आहा थंय वयतालें आनी मागीर तारीन वयतालें। पूण आतां कितें जालें जेन्ना तेणें एक्सपान्शन केलें NH-66 जे आमची आदली पायपां आसलेली आनी कलवर्ट्स आसलेले, ड्रेन्स आसलेले सगळे ब्लॉक केलेले आहा। एक सुद्दां ड्रेन आहा पळय, कलवर्ट आहा तो ओपन ना, सगळे ब्लॉक जाल्लेले आसा। सो हांवें आतां तेंच्या NH-66 जो तेंचो इंजिनियर येयल्लो आसलो ताका दाखयलें हांवें, तेणीनूय पळयलें आणि तेणीन पळयलें की हांगासर जे आसलेले ते नाच म्हणून ताका बी कळ्ळें। तेजे कडल्यान आमकां कन्फर्मेशन मेळ्ळें आसा की हांगा ते कलवर्ट्सूच ना, माती घालून फूल पॅक केल्लेले आसा। सो त्या कारणान उदीक ह्या सायडीसून त्या वाटेन वचना आनी फुडें न्हंयन वचना आनी हांगा गिरी बुडटा। सो आमचो कौशल पार्सेकर तेणी ग्रामसभेन इशू काडलेलो ह्यो की गिरी उदीक भरोन उरता म्हणून पावसान। सो दिस इज अ लॉंग पेंडींग इशू, म्हटल्यार तो खूब वर्सां जालीं हांव पळयता की हे उदीक भरोन उरता आनी स्पेशली आफ्टर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस हायवे ते चड जाले प्रॉब्लम। सो आतां आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें हायवेजा वांगडा तेन्ना आमकां कळोन येयलें की हे चडशे जे कलवर्ट आसा ते ब्लॉक जाल्ले आसा आनी ते ब्लॉक जावपाचें एक कारण आसा की लोक गार्बेज हाडटा आनी हांगासर उडयता आनी त्या कारणाक लागून चडशे कलवर्ट त्या कारणाक लागून ब्लॉक जाल्ले आसा। आनी खंयसर कलवर्ट ना थंयसर आतां आमी चिंतलां की आमी न्यू कलवर्ट प्रपोज करतले तांकां आनी हे प्रॉब्लम बेगीच्या बेगीन सॉल्व करूंक ट्राय करतले। पावस येवपाक फक्त अवघड दीस बाकी आसा, 2-3 म्हयने बाकी आसा। पावसाचे दीस सुरू जाता, हें काम तुमी केन्ना सुरू करता? हांव टॅक्निकल पर्सन न्हू, हांव एक्सपर्टूय न्हू हितून तुमकां सांगपाक, बट आमी आमच्या कडल्यान कितें जाता प्रपोज करूंक आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक कितें करूंक जाता तें आमी करतले पावसा दीस।